प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो पयलो विस्वोर वोड 29 ते 34 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 29 to 34। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। दुसऱ्या दिसा जुवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हळे, पळया, वो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो। हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलें, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवून व्हड। हांवूच ताका वळखोनासलो, पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवचे खातीर हांव उदकान बातिज दीत आयला। आनी जुवान अशी गोवाय दिली। पारव्या सारको स्वर्गार्थान आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो। हांवूच ताका वळखोनासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान बातिज दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हळें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी, तोच पवित्र आत्म्यान बातिज दितलो। हें हांवें देखलें आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज शिवर्तमान आमी आतांच वाचला जुवाचो पयलो विस्वोर वोड 29 ते 34 पर्यंत। आमी पळयता कशे भाशेन जुवान बातिस्ट म्हणटा, हो जावन आसा देवाचो मेंढरो। हो जावन आसा देवाचो मेंढरो जो संवसाराचे पाप काडटा तो। 29 वोडीन जुवान बातिस्ट म्हणटा, पळयात म्हणटा, हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो। आनी भाव भयणीनो, आमी जेन्ना मिसाक वेता, पाद्री जेन्ना कोमया वयर हातांनी घेता आनी म्हणटा, ही जावन आसा देवाची शेली, संवसाराची पाप काडटा ती। आनी भाव भयणीनो, जुवान बातिस्ट कळ्ळें की जेजू जावन आसा देवाचो मेंढरो जो देवान धाडलेलो आख्खे संवसारा पासत, फकत इस्रायली पोरजेक न्हय पूण आख्ख्या संवसारा पासत। आनी भाव भयणीनो, जुवान बातिस्ट एक पवित्र मनीस आसलो। तो जग कोत्तालो, सारकें कोत्तालो। तो आपलें खंय फोटी सांगून काम करिनासलो। ताका आपली सगळी व्हडली ओडवीक आनी आपलें नांव गाजोवपाक नासलें। तो फकत शिकयतालो जेजूची वाट बरी करपाक। आनी भाव भयणीनो, जुवान बातिस्ट जेन्ना ह्या संवसारान आसलो, ताका एक नवी रोसना जावपाक जायनासलें। तो पातकान ताणें पातकान जल्म घेतलेलो, कित्याक ताची आवय एलिझाबेथ आनी ताचो पाय झॅकार्या पातकी आसली। आनी जुवान बातिस्ताचो जल्म पातक्या भाशेन आमचे भाशेन जालो। ते आदामाचे पातक ताचे भितर आसले। पूण भाव भयणीनो, जेजू आंकवार मोरेशी जल्मलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी जल्मलो। म्हणटच जेजू कसलेंच पातक नासलें, कित्याक जेजू जुजे वरवीं येवंक ना, पूण पवित्र आत्म्या उदेशी येयलो। आनी भाव भयणीनो, देवान जेजूक ह्या संवसाराचो एक आपलो मेंढरो कहो धाडलो आमच्या पातकां खातीर, आमच्या पातकां पासत मरपाक। म्हणटच जेन्ना जुवान बातिस्ट ह्या संवसारान येयलो, तो आतां सगल्यांक सांगूंक लागलो, जेजू जावन आसा देवाचो मेंढरो जो संवसाराचे पाप काडटा तो। म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी जाणो 2000 वर्सां जावन की जेजू खुर्सार गेलो, तो आमचे पासत मेलो, तो 3 दिसां उपरांत पुनोत जेवन जालो, आतां सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला। ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो धाडला। पूण हो पवित्र आत्मो आमचे भितर येवपाक, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावपाक आमकां जाय भावार्थ दवरपाक जेजूचेर। कित्याक ज्या दिसा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, देव आमची सगळीं पातकां बक्षिता, कालची, आयची आनी फाल्यांची। म्हणून आमची सगळीं पातकां घेतल्या उपरांत आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाता। आनी आमचो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणून, नितोड जाला म्हणून आतां देव आमचे भितर आपलो पवित्र आत्मो ओतयता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर येता, तो आमकां केन्नाच सोडिना।
आमी पातोकूय करीत जाल्यार आमकां केन्ना सोडिना, कित्याक तो जेन्ना येता एक 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 सील मारता आमच्या आत्म्याचेर. आमचो आत्मो आतां पोत्तून पातोक करूंक पावना. आमच्या मनान आमच्यान पातोक करूंक जाता, आमच्या कुडीन पातोक करूंक जाता, पूण आमच्या आत्म्यान आमच्यान पातोक करूंक जायना. कित्याक पवित्र आत्मो आमचो आत्मो सामको बंद दवरता आनी पातोक भितर येवपाक दिना. पूण आमच्या मनान पातोक करतोच आमी, आमच्या कुडीन पातोक करतोच आमी, सैतानाक आमी आमंत्रण दिता आमचे पाड घालपाक, पूण देव आमचो मोग करता. आनी भाव भयणीनो, आमची पातकां बक्षिल्ल्यान म्हणून, खरेपणी देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला म्हणून आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमची पातकां सगळीं बक्षिल्ल्या म्हणून आमच्यान आतां आमच्या देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता, आमच्यान देवाचें उतर शिकोंक जाता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसुडणी करूंक जाता. जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसुडणी करता, आतां आमच्यान तें उतर पाडूंक जाता, करूंक जाता. आनी त्या वरवीं आमच्या मनाची नडसुडणी करून आमचें मन आमच्या आत्म्या बरोबर एक रावन आतां आमचे कुडीन आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जें जेजून आमकां केलां, तो ह्या संवसाराचो आपलो देवाचो मेंढरो जालो आनी आमची पातकां घेतली. आमी आमच्या सर्गीच्या बाबाक आयज आमी आर्गां, वाखाणणी आनी दिनवास दिवप जेजू पासत. कित्याक जेजू वरवीं, जेजूच्या मरणा वरवीं, पुनरुज्जीवना वरवीं, पुनरुज्जीवनपणा वरवीं आमी आतां देवाची भुरगीं जालीं. देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवा बरोबर संबंद धरून देवाचें उतर पाडूंक जाता. आमच्यान देवाच्या भुरग्यां भाशेन आमच्यान जिवंक जाता. तर आयज बाबा खिरीत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया, दिनवासनी दिवया आनी देवाच्या उतरान रिगून रावन तें देवाचें उतर पाडूंक, दिसपट्या जिवितान हें उतर शिकोन आनी आमी करून दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आयजसान आमी ह्या नव्या वर्सान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.